अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन जॉईन काँग्रेस सोशल मीडिया ही कॅम्पेन देशभर लॉन्च केल्या आणि आज दर राज्यान ही कॅम्पेन लॉन्च जाता. गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती आज या खिणाक तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकांपर्यंत आमचो उलो पावोवपा खातीर आमी हांगा आयज आयिल्ले आसा. म्हज्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्ष नेता आदरणीय दिगंबर कामत, आदले केंद्रीय मंत्री आणि आताचे कोऑर्डिनेशन कमिटीचे चेअरमॅन अध्वराज रमाकांत कलब्बा. इश्टानो, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयच्या ह्या युगान सोशल मीडिया समाज माध्यमां ही इतली पॉवरफुल जाल्या की त्याचो लोक यूज करतात आणि जायते लोक मिसयूजय करतात. यूज करप ही बरी गोष्ट, पण आयज आमी पळयतात सामान्य जनता, सामान्य मनीस मिसयूज करतात, पण त्याच बरोबर पॉलिटिकल पार्टी या समाज माध्यमाचो गैरवापर कसो करतात हे आमी पळयलां. आणि तांकां लढाय दिवपा खातीर, त्यांच्या अपप्रचाराक झूज दिवच्या खातीर काँग्रेस पार्टीन एक निर्णय घेतला की आम्ही या अपप्रचाराक, या असत्याच्या विरुद्ध, या अन्यायाच्या विरुद्ध आणि या वाईट प्रचाराच्या विरुद्ध आम्ही काँग्रेस पार्टी म्हणून सोशल मीडियाचेर आम्ही झुजतले. आणि त्याच खातीर आमची जी टीम आसा त्या टीमी बरोबर आम्ही सामान्य जनतेक आम्ही आमच्या भितर सामावून घेवपाचो प्रयत्न करतले. त्याच खातीर आमचो उलो आसा गोंयच्या तरणाट्यांक, गोंयच्या विद्यार्थ्यांक, गोंयच्या सुसंस्कृत, सुशिक्षित आणि बऱ्या नागरिकांक की आमच्या या उपक्रमांक तुम्ही सगळ्यांनी वांटेकार जावचे. आमकां आमचो देश वाटोवपाचो आसा, आमकां आमची लोकशाय वाटोवपाची आसा. आमकां या देशाचे संविधान, या देशातलो युवा, या देशातली बायल मनीस, या देशातलो कष्टकरी, धंद्याकार, सामान्य जनता, सामान्य मनीस, दलित, पीडित, शोषित, विद्यार्थी हेंकां सगळ्यांक न्याय दिवंक जाय. आणि आम्ही जर हो देश अखंड, बलशाली आणि सत्याच्या मार्गान व्हरपाक आम्ही प्रयत्न करतले जाल्यार या देशांत रावपी सगळ्या नागरिकांचे योगदान हे अत्यंत महत्वाचे जावन आसा. या देशांत न्याय, लोकशाय, समानताय, बंधुत्व हे जर आम्ही राखून दवरतले जाल्यार आयज आमकां या समाज माध्यमाचो वापर करून आमकां त्याच परीन तोडीक तोड अशें आमकां झूज दिवचे पडटले. आणि या झुजाक काँग्रेस पार्टीत न्हय तर या गोंयांत रावपी, या देशांत रावपी दर नागरीक या आमच्या झुजाक वांटेकार जातलो. कित्याक आमी सदांच सत्याक महत्व दिला, न्यायाक महत्व दिला, सदांच उदरगतीक महत्व दिला. या देशात आणि आमच्या गोंयांत रावपी जो शेतकार आसा तो शेतकार आयज रस्त्यार आसा. या देशात आयज कितलीशीच वायट घडणुको घडटात. सगळे डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट येता आणि दादागिरीन, हुकुमशाहीन हे चलता आणि त्याचो अपप्रचार करतात. जे वाईट हाडटात आणि ते बरे म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. वाईट गोष्टी करतात, कोणाचेर अन्याय करतात, अधर्म करतात आणि ते बरे हे दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. सोशल मीडियाचो वापर हो बऱ्या कारणान करपाक जाय. सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीनी जबाबदार जावपाक जाय. आणि आम्ही पळयता की या देशातली भारतीय जनता पार्टी कशे रितीन या सोशल मीडियाचो अपप्रचार करता, वाईट वापर करता. आणि त्याच खातीर आम्ही उलो मारता गोंयच्या तरणाट्यांकडे, विद्यार्थ्यांकडे, युवांकडे
की येयात आम्ही सगळे मिळून सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान हो देश, या देशातल्यो सगळ्यो संस्था, या देशाचे भविष्य, या देशाची येवजण आम्ही बरे रितीन घटमूट करूया. परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक या आयच्या सेव्ह इंडिया जॉईन काँग्रेस सोशल मीडिया या उपक्रमांक तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक येवकार दिता आणि हात जोडून तुमचे सगळे कडेन मागणी करता की आम्ही सगळे मिळून ह्या येवजणेक वांटेकार जावया, आमचो देश साल्वार करूया, आमचे गोंय साल्वार करूया आणि ह्या देशात आणि गोंयांत रावपी जे विंगड तरेचे लोक आसा तांकां आमी मजबूत करपाचो प्रयत्न करूया. मागता विरोधी पक्षनेते दिगंबर बाब कामत हांगा ह्या वेळार तेंच्यांनी आपणाचें उलोवप करचें. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन मोड ऑफ कम्युनिकेशन अशें आज सगळ्यांचें म्हणणें आसा. पूण आमी खूब फाटी पळयतात की ह्या माध्यमाचो दुरुपयोगय जाता. बरे कामाकय वापरपाक जाता आनी वायट कामाकय वापरपाक जाता. काही पक्ष ह्या माध्यमाचो उपयोग बऱ्या कामाक करनासतना दुसऱ्या कामा खातीर करतात. म्हणजे आमी केन्नाय पळयता की काँग्रेसच्या लिडर्सांक म्हणजे जाय मागीर पडले आनी म्हणून ही काल कॅम्पेन लॉन्च केले. हांव सगळे गोंयकार आमचे तरणाट्यां कडेन मागता की तांणी ह्या कॅम्पेनीन भितर आमच्या कॅम्पेन टिमीक जॉयन जावचें. ह्या देशाक एक संस्कृती आसा. काँग्रेस पक्षाचे ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळार कॉन्ट्रिब्युशन आहा. स्वातंत्र्य जातकीर देशाचे स्वराज्याचे सुराज्य करपा फाटल्यान काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याचो खुबसो हात आसा. आज जे कितें आमी देशात पळयतात ते मागीर IIT जायत, IIM जायत, मेडिकल इन्स्टिट्यूट जायत, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जायत, अशी कितल्योश्यो संस्था आसा. म्हणजे सेंटर फॉर व्हायरोलॉजी जे आज आतां कोरोनाक लागून जे ताका म्हत्व आयलें ते सेंटर जायत. हे सगळे काँग्रेसीच्या राजवटीत चालू जाल्ले, चालू केल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हणून लोकां कडेन परफेक्ट म्हायती, खरी म्हायती पावची अशें काँग्रेस पक्षाक दिसता. उठून सुटून कोण तरी कित्याक कितें म्हायती घालपाचो प्रयत्न करता, डिफेम करपाचो प्रयत्न, हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. ताका उत्तर दिवपा खातीर बरे पद्दतीचे भुरगे, बरे पद्दतीची टीम काँग्रेस पक्षा कडेन आसची अशें काँग्रेस पक्षाक दिसता. आनी तातूंतल्यान ही कॅम्पेन लॉन्च जाल्ली आसा. हांव सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, स्टुडंट्सांक सगळ्या कडेन विनंती करता की तांणी आपल्या देशाचो इतिहास जाणून घेवपा खातीर काँग्रेस पक्षाचे ह्या देशाच्या घडवणुकीत कितलो योगदान आसा, कितलेच आमचो हातभार आसा हें जाणून घेवपा खातीर ह्या आमच्या सोशल टीम पळय आसा, सोशल मिडिया टीम, ह्या टिमी भितर तांणी जॉयन जावचें. काँग्रेसचे सगळे मोठे लिडर्सांचे सॅक्रिफायस, तांणी केल्लें काम, तांणी केल्लें बलिदान हें सगळें तांकां कळटलें, तें तांणी समजून घेवचें आनी कसल्याच अपप्रचाराक बळी पडचे न्ही हाजे खातीर ही कॅम्पेन आमी चालू केल्ली आसा. म्हाका गॅरंटी आसा की गोंयचे खुबशे भुरगे, तरणाटे, विद्यार्थी हे ह्या कॅम्पेनीचे मार्फत आमचे कडेन जोडले वतले आनी जोडचे आमचे कडेन अशें हांव तांचे कडेन मागता. फ्रेंड्स, या सोशल मिडिया कॅम्पेन बरोबर सहकार्य करपाक म्हाका खूब खुशी जाता. आणि जी समन्वय समिती, कोऑर्डिनेशन कमिटी AICC अपॉइंट केल्या, ही संपूर्ण कोऑर्डिनेशन कमिटी या कॅम्पेनची आपणाक जोडून घेता. तुमकां आतां सांगल्या काँग्रेसचो इतिहास म्हणजेच भारत देशाचो इतिहास आसा. विशेषतः स्वातंत्र्य लढ्याचो इतिहास आसा. ह्या स्वातंत्र्य लढ्यान ज्या देशभक्तांनी आणि नामनेच्या पुढाऱ्यांनी अनेक प्रकारे त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो, काही जणांनी आपलं जीवन दिलं, बलिदान केले, हे सगळ्यांचे कार्य पाठीशी आसा. म्हणूनच हो देश आजच्या ह्या घडीपर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुढे सरून पावला. देशाची सूत्रा काँग्रेसच्या नेत्याच्या हातात लिबरेशन नंतर पावली. ती एक लोकशाहीची प्रक्रिया. पावपाक कारण कितें की जे नेते काँग्रेसचे नेते म्हणून पुढे सरले, पंतप्रधाना सकट सगळे जण, या सगळ्यांनी खूप मोठे योगदान
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश विरुद्धच्या लढ्यात केले आणि म्हणूनच त्यांना लोकांनी निवडून दिले. आज जे नेते झाले असतात हे नेते किंवा त्यांचे पूर्वज तशा प्रकारच्या लढाईत स्वातंत्र्य लढाईत आणि कोणीच भाग घेऊन ना आणि म्हणून साहजिकच त्यांना काही स्थान उरले ना. याचा अर्थ असा नाही की बारीके लहानही काम केले मोठे काम केले म्हणून कोण मोठं कोण लहान असे कोण मानिला. परंतु लोकशाही जर मानतात तर त्या लोकशाहीत महात्मा गांधीक मानलो, अत्यंत उच्चपदी महात्मापदी वरून ताका बसयलो, राष्ट्रपिता म्हणून ताका मान्यता दिली. आमचे जवाहरलाल नेहरू हे फक्त भारतापुरते मर्यादित उरले नाही, जागतिक स्तरावरचे ते नेते झाले. नॉन अलाइन्ड मुवमेंट आणि पुढे गेलो आणि त्यांच्याप्रमाणेच इतर सगळ्या नेत्यांनी आपापल्या क्षेत्रात काम करून देशाबाहेर जगभर भारताचे नाव मोठे केले. आज दुर्दैवात सोशल मीडियाचा वापर करून प्रचाराची अनेक प्रकारची तंत्रा वापरून या थोर नेत्याची बदनामी करण्याचा प्रयत्न जातात. या प्रयत्नाचा आम्ही निषेध करतात आणि त्या निषेधातल्यान हो जो कॅम्पेन आता सुरू केला तो एक भाग असा. अशासाठी तो भाग असा की जे तंत्र तुम्ही वापरतात बदनाम करपाक, वाईट करपाक, तेच तंत्र तीच टेक्नॉलॉजी आम्ही वापरूंक सोदतात पण बरें करपाक. जो खरो इतिहास असा तो परत परत लोकांसमोर दवरपाक हो आम्ही त्याच्यातून प्रयत्न करतले. त्यासाठी ही सुरुवात असा आणि ही सुरुवात आम्ही आजच्या पुरती सुरुवातीत करू ना तर जे आमचे मेंबरशिपचे कार्य आम्ही पुढे हातान जे घेतला त्यांच्यापर्यंत आम्ही हो सोशल मीडियाचो उपक्रम त्यांच्यापर्यंत आम्ही करतले. आणि म्हणून कोऑर्डिनेशन कमिटीन संपूर्ण सगळे जे आमचे समित्व आसात, प्रदेश काँग्रेस कमिटी आसा, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज आसात, आमची विविध फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आसात, या सगळ्या काम करणारे आम्ही सगळे जे आसात आम्ही सगळ्यांका वेगवेगळ्या उपसमित्यांनी आम्ही त्याची विभागणी केलेली आसा. प्रथम उत्तर गोवा दक्षिण गोवा अशी विभागणी केल्या आणि त्यानंतर त्या सगळ्या विभागणीचो आम्ही पुढे अशी वाटणी केल्या की ब्लॉक कमिट्यांनी त्याची वाटणी केल्या आणि 5-5 ब्लॉक एकत्रित करून त्यांच्यावर आम्ही काही प्रमुखाची नेमणूक केली असा. आमचे काही ज्येष्ठ नेते जे असतात, प्रताप राणे असतात, रवी नाईक असतात, आमचे ऑपोजिशन लीडर असतात, फ्रान्सिस सार्डिस बाब असतात किंवा आमचो लुईजिन फेरेरो असा, ह्या ज्येष्ठ नेत्यांक आम्ही रिक्वेस्ट केल्ले आसा आणि त्यांनी ते मान्य केलं सगळ्यांनी केल्ले आसा की ते सगळे सुपरवायज करतले म्हणून या सगळ्या कॅम्पेन म्हणजे मेंबरशिप बरोबरच सोशल मीडिया कॅम्पेनी आमची त्या बरोबरच आमची चालू उरतली. आणि या प्रत्येक ग्रुपासाठी आम्ही काही कन्व्हिनरची नेमणूक केली असा. ते कन्व्हिनर जे असतात ते त्या 5-5 मतदारसंघाच्या नेत्यांची बैठकी घेतली आणि ते काम आम्ही पुढे व्हरतले. खरोखरच हे कार्य पुढे व्हरपासाठी जे एकंदरीत व्यूहरचना जी आम्ही केली असा ही कोणा विरुद्ध ना, ही फक्त आमच्या शक्तीची जाणीव आमच्या कार्यकर्त्यांक जावची हो भितरलो पहिलो प्रयत्न असा. आमकांच जर खबर ना आम्ही केदे व्हडले आसा म्हणून किंवा आमचे पक्षाचे नेत्याचे केदे व्हडले कार्य आसा हे जर आमकां खबर आसा तर ते लोकांपर्यंत कशे पावतले. आणि म्हणून एकदा त्या ब्लॉक समितीत मेंबरशिप झाली की ओरिएंटेशन कॅम्प जातले. सोशल मीडियाचो जो उद्देश असा आम्ही त्या ओरिएंटेशन कॅम्पच्या मार्फत लोकांसमोर व्हरतले. हो कार्यक्रम जवळजवळ एक 20 दिवसाचो कार्यक्रम त्या पुढे जातलो. 20 दिवसात अशा स्वरूपाचे 40 कॅम्प जातले, उत्तरेक एक दक्षिणेक एक अशा प्रकारे जातले. आणि त्याचे कल्मिनेशन जे असा त्या ओरिएंटेशन कॅम्प फॉर नॉर्थ गोवा आणि ओरिएंटेशन कॅम्प फॉर साऊथ गोवा अशा तरेन जातले. म्हणजे ज्या ठिकाणी जवळजवळ 22,000 असे पक्षाचे कार्यकर्ते एकठांय येऊन सोशल मीडिया त्याचबरोबर प्रिंट मीडिया, दृकश्राव्य मीडिया, तुम्ही सगळे या सगळ्यांकडे एक प्रयत्न करून तुमच्याकडे तुमका रिक्वेस्ट करून आम्ही देशाच्या ह्या महान इतिहासाची कहाणी लोकांसमोर दवरपाचो आम्ही प्रयत्न करतले. एक सुदृढ भारत निर्मिती करण्यासाठी आमचे जे कितें योगदान आसा गोवा प्रांताचे ते योगदान आम्ही करतो. कितें प्रश्न आसा जाल्यार तुम्ही आत्ताच मेन्शन केले नेहरू बद्दल की फाटलीशी कितलीशीच वर्सां जाली की नेहरू म्हणजे एक आमचो पयलो आमचो फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आनी एक सामको मोठो विद्वान म्हणटा पंडीत ही उपाधी दिल्ली आसा. ह्या पंडीत जवाहरलाल नेहरूची इतली बदनामी सोशल मिडियाचेर जाल्यार ही सोंसपाची न्ही. ल्हान ल्हान भुरगे आमी पळयला सोशल मिडियाचेर 12 वर्साचे 13 वर्साचे भुरगे जे कमेंट घालता पळय न्ही, अक्षरशः ताची कॅरेक्टर असोसिएशन म्हणटा पळय आमी
ते तेजेर चालू आसा आनी ह्या विरुद्ध न्ही तुमचो पक्ष खूब कमी पडलो म्हाका दिसता. काँग्रेस पक्षाक त्या हेजे तांचे आरोप जाताले ताजेर हें करून लोकांचो जो गैरसमज आसा स्पेशली जो भुरग्यांचो जो गैरसमज आसा कॉलेज युवक जावं किंवा हायर सेकंडरी शिकपी भुरगीं जावं काय शाळेची भुरगीं जावं तेजे मदलो जो हें आसा गैरसमज आसा नेहरू बद्दल ताचें योगदान तांकां कांय खबर ना आनी आरोप मात ते खूब कडेन सुटतात. हाजे जे गैरसमज आसा ते पयस करपाच्या बाबतींत तुमची सोशल मिडियाचेर कांय टिमूच जवळ जवळ नाशिल्ली. सो तुमी थंय कमी पडले अशें तुमकां दिसना? कमी पडली ही गोष्ट एका अर्थान आमच्यान मान्य करूं येता. परंतु आज हो जो प्रयत्न आसा केन्ना तरी सुरवात करचीच पडली. जापेक जाप दिवचीच पडटा आणि लोकशाही ती जर ना दिली न्हय तर ती लंगडी बाजू जाता एका पद्धतीन. इतिहासाचे व्यक्तीचे अशा प्रकारचे कॅरेक्टर असोसिएशन करप होच एक प्रकारचो देशद्रोह आसा. महात्मा गांधीक तुम्ही जर आज नाव दिले, आज सेडिशन नावाच्यो केसी सगळ्याचेर घालतात, तुमच्या पत्रकाराचेर घातल्यात. हे वन सायडेड रिपोर्टिंग केले म्हणून राजदीप सरदेसाईचेर सेडिशनची केस दाखल झाली. हे जर मीडिया बाबतीत घडटा तर कार्यकर्त्याबद्दल कितें घडटलें, नेत्याबद्दल कितें घडटलें हो धोको लक्षात घ्या. आणि म्हणूनच ही कॅम्पेन आसा सोशल मीडिया मार्फत उत्तर देण्याची आणि खरें म्हणजे जे सत्य घटना जे कितें आसा, सत्य कितें जें आसा तें लोकां समोर दवरपाचें. कोणाचो इतरांचो कोणाचोच द्वेष करपाचो उद्देश ना. आमी कोणी भाजपाचे केन्नाय मोठे नेते आसूं आमी ताका बोट दाखोवपाचो आमचो भितूच हेतूच ना. आमी म्हणटात आमचे नेते इतले मोठे आसात ते जरा समजून घेयात. तुमच्या समोर जर कोणी जर चुकीची माहिती जर दिल्या ती तुमचे तकलेन काडून उडया. इतिहास गवाय आसा, पुरावो आसा सगळ्या तरेचो, तो लोकां समोर आसता. तिथे कोण जॉईन जाऊ शकतो मिळून तुमचे जेन्ना काँग्रेसची तत्वां मान्य आसात ते सगळे प्लीज जॉईन अस. आणि जर समजा तुमकां काँग्रेस पक्षाचे जर कोणी ना तरी हरकत ना, पण तुमकां जर सत्याची चाड आसा, तुमकां जर इतिहासाची एक प्रकारचो प्राईड आसा, गर्व आसा इतिहासाबद्दल आणि देशाच्या या मोठ्या नेत्याबद्दल जर आदर आसा तर प्लीज जॉईन. जेव्हा सोशल मिडियाची वेगळी टीम असतली, वेगळी टीम वेगळं सेल असतो, सोशल मीडिया टीम आमची ऑलरेडी आसा. असं प्रोसेस सांगा Process काय? कितें जातलो तर प्रोसेस एक दोन आसा. एक मिस कॉल दिवंक शकता, तो नंबर दिला मिस कॉल दिवपाक. दुसरो व्हॉट्सएप नंबर आसा, तो व्हॉट्सएपान धाडल्या उपरांत तुका लिंक येता. त्या लिंकाचेर एक 2-3 स्टेप आसा, ते फॉलो केले की ते सगळे जाता. ते आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्याक ते आमी सर्क्युलेट करतले. पण हे ना तुमचे काँग्रेस हे मेंबरशिपाचे हे ना ते आसा, ते ना, ते येता ना, ते सेपरेट. मेंबरशिप सेपरेट. मेंबर्स ऑल्सो चलतले कळून म्हणजे विस्कॉल दिले कोणी जॉईन झालं कशें फुडें व्हरून हांवें समज आतां मिस कॉल दिले ह्या नंबराक, हो नंबर ह्या नंबराक समज हांवें मिस कॉल दिले. मिस कॉल दिल्या उपरांत म्हाका एक लिंक येता. ओके लिंक येयल्या उपरांत तेचेर स्टेप्स आसा. हांवें म्हजें नांव घालपाचें, म्हजें फोन नंबर घालपाचो, म्हजें सगळें डिटेल घालपाचें, एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन घालपाचें. सगळें घातल्या उपरांत मागीर तें एक्सेप्ट जाता. एक्सेप्ट जाल्या उपरांत तुका एप्रुवल येता. तुका ते प्रश्न विचारता, तूं दिसाक 1 वर दिवंक शकता, 2 वरां दिवंक शकता, तुजे फील्ड खंयच्या फिल्डार तूं वेदर यू वॉन्ट टू वर्क ऑन फेसबूक ऑर व्हॉट्सएप ऑर ट्विटर, खंयच्या फील्ड सगळे थंयसर डिटेल येता. व्हेरी सिंपल प्रोसेस आसा. वन्स यू जॉईन, मिस कॉल दिले की ऑटोमॅटिक जो स्मार्टफोन यूज करता त्याच्यान इझिली ते एक्सेस करूंक जाता. सो आमी उलो मारला तो उद्देश कितें आसा सपोज एक मनीस जॉईन जालो ते स्टेप फॉलो केले तातलो ह्या कॅम्पेनिंगान जॉईन कसो जातलो तेच मागीर प्रोसेस तो मागीर आमकां लिंक उरलो. कंटिन्युअसली आमी तेच्या वांगडा कोऑर्डिनेट करतले. तो नंबर आमचे कडेन सेव्ह जातलो. सो आमी तो जर एग्री जाता नो म्हणजे तुम्ही दिता ती इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करप त्यांनी जनरेट करप कितें काय किती करपाचे They मागीर becomes a part of social media team. सो आय कॅन पोस्ट एनीथिंग And you can post in view of this. म्हणजे पार्टीची आयडियोलॉजी तुका जर मान्य आसा, पार्टीचे लिडरशिपाचे जे कॉन्ट्रिब्युशन तुका सगळ्यांक मान्य आसा, तांकां कोणाक मान्य आसा, they will be part of the social media team. And the social media will thereafter Only Goa publish or it. all over India? all over India. All over India. All over. But technically, whether he becomes a member of the party. No, not necessary. This is not पण becoming a member. हातून एक धोको असो दिसना की पीपल विल ब्रँड हिम एज काँग्रेस हे म्हणून
काँग्रेस आम्ही उलो मारताना तसो म्हणला हय. की ह्या देशांतले नागरीक हम्म. जेंका दिसता की आमची लोकशाय घटमूट जावपाक जाय, हम्म. जेंका दिसता की सत्य ह्या देशांत चलपाक जाय, हम्म. जेंका दिसता की कोणाचेर अन्याय जावचो न्हू, अशा लोकांनी ह्या कॅम्पेनीन जॉईन जावचें, जेणे करून आमचें संविधान, आमचो देश, ह्या देशांतले तरणाटे बायल मनीस जेंचेर अन्याय जाता तांकां आदार मेळटलो, सत्याचो विजय जातलो म्हणून आमी ह्या कॅम्पेनीन जॉईन जाय. बट तुमकां कितें बाबा दोन प्रश्न ह्या भितर एक म्हणजे डिजिटल तुम्ही जे मेंबरशिप करूंक सोदता कितले उद्दिश्ट दवरला कितल्या मेंबरांचे उद्दिश्ट आम्ही अशें दवरला प्रत्येक ब्लॉकात जितले बूथ आसात एवरेज आमी 40 धरतात, मिनिमम 10,000 मेंबर झाले पर बूथ वी गेट अबाउट 400 मेंबर्स. ही मिनिमम सेट. आता आमचे फ्रंट लोकेशन आसा, मेन पक्ष आसा, महिला आसा, युथ आसा, सेवा दल आसा, LSU आसा, या प्रत्येकाचे 10 जण केले तर 50 जातले, 50-60 जातले. 60 into 40 2,000-2,500 मेंबर पर कॉन्स्टिट्युन्सी जातले, मे बी इवन मोर. आम्ही आकाशात हात दाखवतो प्रयत्न करतात. आम्ही एक ग्राउंड लेवलचेर अत्यंत प्रामाणिकरित्या कमीच कमी मेंबर कितले करचे इतलेच धरला. मॅक्सिमम लिमिट आम्ही कोणाक घालूंक ना, मिनिमम तरी 10 जावचे. सो दॅट गिव्स अस अराउंड 400 आणि ते जर मल्टिपल्स झाले तर 800, 1200, 1600 इतले जातात. आणि ह्या सगळ्यांना एकत्र करून आम्ही म्हणून तो पुढे ओरिएंटेशन कॅम्पची कल्पना केली आहे. त्या ओरिएंटेशन कॅम्पाक कितें ओरिएंट करतले आमी बेसिकली आज सोशल मिडियाचेर करूंक सोदता आमचो ग्रुप की आमच्या नेत्या बद्दलचो नालस्ती चल्ल्या, निंदा नालस्ती चल्ल्या, त्या बद्दलची सत्य परिस्थिती प्रत्येक सदस्याक असपाक जाय. आणि ते सेम पीपल कॅन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दी सोशल मिडिया कॅम्पेन. सर ही सोशल मिडिया कॅम्पेन तुम्ही करता पळय ती कित्याक लागून बिकॉज ही मिडिया वीक पडलो असो दिसता तुमकां. सदांच अशें आसता की आज जर हांव 10 किलो जर उखलूंक शकता तर प्रत्येकाची इच्छा आसता की 10 चे 15 तरी किलो तरी दूध ताकद निर्माण करपाक. सो ही ताकद वाडोवपाची ही कल्पना आसा. कमी पडलो असो ना, जे आसा तेजे चड जावचें. दिस इज द फिलॉसॉफी. बरोबर न्ही? सर एवढं मातशें सर एवढं सर Thank you. And we request you to cooperate with us. दिगंबर बाग एक रिएक्शन दिया. पालिका निवडणूक जे आता जाल्या म्हणजे असं डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशनाचेर बोवाळ केला विरोधी नेते म्हणून तुमचे ताकाच जोडून माझा एक प्रश्न असा की हो सगळं घुसपागोंदळ करून कोणी तरी कोर्टात वचपाचे आणि ते स्टे हाडपाची आणि म्युनिसिपालिटी इलेक्शन तांकां जाय तेन्ना घेवपा खातीर ते फुडें धरपाक असो एक दाव आसा की आसपाक शकता. आयच्या राज्यांत कितेंय शक्य आहा. बेसिक प्रश्न कसो आसा म्युनिसिपालिटीचें डिलिमिटेशन पळय आसा इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन. वार्डाचें डिलिमिटेशन जाता पळय इट हॅज टू बी बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन आणि दॅट इज ऑल्सो पॉप्युलेशन ऑफ सेन्सस पॉप्युलेशन म्हणजे 2011 जो सेन्सस जाल्लो ताजें पॉप्युलेशन. ताणी पयलीं एक अमेंडमेंट हाडलो असेंब्लीन आणि दे कन्वर्टेड दॅट पॉप्युलेशन इनटू वोटर्स. देर कॅनॉट बी अ डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ वोटर्स. तर तुमकांय कळटलें तें रोखडेंच. सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्शन. सेकंड, तुम्ही आता वार्ड पळय ओबीसी एसटी एससी केल्या पळय दॅट ऑल्सो हॅज टू बी बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन न्ही. तातूंत कितें आसा सेक्शन कितें म्हणटा म्युनिसिपालिटी एक्टाचें दॅट सायझेबल म्हणजे ताणी शब्द वापरला की the population there should be a concentration of population of that caste that this
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और क्लास ओबीसी. आता दिस इज अगेन बेस्ड ऑन पॉप्युलेशन, नॉट ऑन वोटर्स. तू वोटरचा लेवल कसे कास्ट काढतो? सी ऑन द बेसिस ऑफ वोटर्स यू कांट. आणि ताणी किती केला आता? वोटर्स कन्वर्ट केले. आपलं पॉप्युलेशनचा शब्द असेल तो एमेंड केला आणि वोटर्स घालल्या. आणि कॅपे म्युनिसिपालिटी, बी क्लास म्युनिसिपालिटी वार्ड वाढवपाक जाय. Probably they wanted to increase the ward in Cafe to कोणाक तरी तांचे अकोमोडेट करपाक. म्हणून ताणी ते बी क्लास म्युनिसिपालिटी वार्ड वाडयल्या. सी क्लास आणि ए क्लास टचच करू नाका. 5 वाट. So this is what is happening. बाकीच्या त्या रिझर्वेशनाचा तो सगळा घोळ केला. रिझर्वेशन देयर इज नो क्रायटेरिया. इट हॅज टू बी देयर इज नो क्रायटेरिया फॉर रिझर्वेशन. आज जर लेडीज चालो, नेक्स्ट टाइम इट कॅनॉट बी लेडीज. ताका एक क्रायटेरिया आसा. फॉर एक्झाम्पल 2015 मडगाव म्युनिसिपालिटी कशें केलें? 11 लेडीज आसा, 12, 13, 14 लेडीज, 15, 16 सोडलो, 17 लेडीज. अशे पद्धतीचे ताणें केलें. मागीर 18, 19 म्हणजे दे हॅव कॅप्ट अ गॅप ऑफ 2 वॉर्ड्स इन बिटवीन रिझर्वेशन फॉर लेडीज. सो ह्या वर्सा कितें जावपाक जाय आशिल्लें? जो 12 आसा तो 13 जावपाचो लेडीज, 15 आसा तो 16 जावपाचो लेडीज, 18 आसा तो 19 जावपाचो, 21 आसा तो 22 जावपाचो. दिस इज नॉर्मल न्ही. एक +1 जाता. आता कितें केलें ताणें? मडगांव हाऊसिंग बोर्डातले 3 वार्ड 23, 24, 25 3 लेडीज. मार्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाक 1 ते 9 वार्ड आसा. त्या 9 वार्डाक एकूय लेडीज ना. सांग्यार एक मुस्लिम वाडा म्हणून आसा. 99.9% म्हाका दिसता मुस्लिम पॉप्युलेशन. तो वाड काढला आणि ओबीसी केला. केप्यान 2 वार्ड क्रिएट केले आणि सगळे मिक्स करून उडयला. म्हणजे असे आपल्या म्हणजे असे केन्ना जाल्ले म्हाका लक्षात ना. आय वॉज द चीफ मिनिस्टर. म्हज्या वेळार म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन जालें. वी हॅड ऑलवेज गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू द कन्सर्न ऑफिसर, सेइंग दॅट फॉर्म द दिस विथ क्रायटेरिया. क्रायटेरिया कितें कर? तुका फेवरेबल अशें क्रायटेरिया कर, बट एप्लाय सेम क्रायटेरिया टू ऑल द म्युनिसिपल काउन्सिल. सारकें काय न्ही. तुम्ही क्रायटेरिया जाय तशी करा. 3 वार्डाची करा, 2 वार्डाचा गॅप सोडा, 3 वार्डाचा गॅप दिया. बट इट हॅज टू बी ऍप्लिकेबल अक्रॉस द स्टेट फॉर ऑल म्युनिसिपल काउन्सिल. दॅट हॅज नॉट बीन डन. For this, with power of delimitation and declaration of reserved constituencies, now in the hands of government, should be taken away. It should be the prerogative of the commission. आणि ताजेर असेंब्लीक डिबेट जाली. तुमकां याद आसलें हांव पयलींचो चीफ मिनिस्टर आसतना आणि ताणें सांगिल्लें, ही एक्सेप्टेड आनी म्हणलें की आय एग्री. सदांच रुलिंग गव्हर्नमेंटाचेर एलिगेशन जातात डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशना लागून. सो ही सेज आय विल सी दॅट नेक्स्ट इलेक्शन्स ऑल दीस डिलिमिटेशन रिझर्वेशन आर हँडल्ड बाय इलेक्शन कमिशन. असो ताजो स्टेटमेंट हाजेर आहा, वर्बेट हाजेर आहा. तुमकां जाल्यार तुमी There is a report of the law commission also on the same issue. लेडीज त्यांनी सेम रिपीट केलं फाटल्या वेळेच्या बऱ्याचशे. ना ते म्हणजे ताका लॉजिकच ना. देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉजिक. थोडे कडेन वार्ड 2010 जनरल, 15 जनरल, आतांय जनरल. आणि थोडे वार्ड म्हणजे आपल्या म्हणजे दे माइट हॅव डन इट पर्पसली टू अकोमोडेट. एनीवे आय थिंक सगळे काउन्सिल कोर्टा वतले अशें म्हाका दिसता. आयकूं येता तें. कोर्टात गेले जाल्यार पोस्टपोन जातले. व्हॉट डू आणि वांट? कितें करतलो लोक दॅट इज व्हॉट दे वांट. उपाय ना न्ही. उपाय ना. तुम्ही वाचपाचे असले कोर्टात सगळे होता. आमचे काउन्सिलर होता. हांव म्हणजे हांवच ना, काउन्सिलर होता. पक्ष म्हणून किती ना, पक्ष म्हणून होत नाही. सगळे पक्ष कॅनॉट गो ऑन बिहाफ ऑफ काउन्सिल. इट हॅज टू बी काउन्सिलर. सो आमचे मडगावचे काउन्सिलर होता, मार्मुगावाचे काउन्सिलर होता, सांगेचे काउन्सिलर होता, केपेचे काउन्सिलर होता. म्हणजे म्हजें इन्फॉर्मेशन आसा. म्हापसा बी also. सगळे कडेन होते. सगळे कडेन प्रॉब्लेम नव्हतो. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो क्रायटेरिया. क्रायटेरिया इज ए मस्ट. आणि हांवें सांगला त्या विशयी तो ऍक्ट एमेंड केला पळय, दॅट ऍक्ट इटसेल्फ इज अल्ट्रा व्हायरस. तुमकां सुद्दां कोणाकय विचारल्यार मेळटलें. डिलिमिटेशन हॅज टू बी बेस्ड ऑन द पॉप्युलेशन. कॉन्स्टिट्युएन्सी करता पळय डिलिमिटेशन, वोटर्साचेर करता. डू दे डू इट ऑन द बेसिस ऑफ वोटर्स और डू इट ऑन द बेसिस ऑफ पॉप्युलेशन? अशें आसा.